कोरगांव सुकाळ्यान हांगासर आसा आनी हांगासर खूब वर्सां हांकां आमच्या स्ट्रीट लायट नासलेली, ताका लागून आयज हांगा ही स्ट्रीट लायट हांगासर घातलेली आसा, इनॉग्रेशन केल्लें आसा। सर ज्या जिद्दीन काम करता त्या जिद्दीन ही जो प्रोग्रेस आसा हो प्रोग्रेस जायत आसा, आमकांय दिसता, सगळ्या लोकांकय दिसता। खूब जुनो रोड आसलो, खांबे नासले, स्ट्रीट लायटी नासले, नियर बाय जर जंगल एरिया आसा जाल्यार पळयत जाल्यार चडशे गवारेडे बिबटे येताले, लोकलांक आमच्या खबर आसले, तेंचे खूब वर्सां पयलीं मागणी आसली। सरान आयल्या बरोबर ही फुलफील केल्या, त्या बद्दल हांव सगळ्या वतीन सराचे धन्यवाद मागता आणि हेच्या फुडें अशीच कामां जातली अशें मागता। आनीक जी सराची 2 वर्सां उरल्यात, म्हाका दिसता भरपूर डेव्हलपमेंट वर्क केला आमी भितर, हे लायटीचेय केला, उदकाचो तर प्रॉब्लम कोरगांवसून आमी सॉल्व केला। हेच्या फुडें आनीक जी पेंडींग कामां आसा ती बेगिना मार्गी लागतली।